राज्यात मूर्ती करपी कलाकारांक सरकार आर्थिक मदत दिवन आधार करता, मात अजून कलाकारांक फाटल्या वर्साचे पैसे मेळिल्ले ना। फाटल्या वर्सा सुमार 300 कलाकारांचे 56 लाख रुपया सरकार अजून दिवपाचो आसा, अशी माहिती फोंडेचे आमदार तशेंच हस्तकला महामंडळाचे अध्यक्ष लव मामलेदार हांणी दिल्या। आरडीएक्सको खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। एक्चुअली आम्ही ती पोरून 2015नच धाडली, सगळे फायल रेडी करून जवळ 56 लॅक्स आमकां ह्यो गव्हर्मेंटा कडल्यान येवं जाय। इट इज पेंडींग विथ गव्हर्मेंट। आनी अबाउट 15 days बॅक सीएमानूच म्हाका विचारलें ती फायल खंय पावली ती मातशी सोदून काडून। सो इमिजिएटली हांवें ती फायल काडून दिल्या। आनी लास्ट 4-5 दिसां पयलीं इट वॉज इन द ऑफिस ऑफ सीएम विथ फायनान्स डिपार्टमेंट। केन्ना म्हणल्यार फायनल जातलें कितें? न्ही, द मोमेंट आमकां कितें आसा ती अप्रूव जाली, पयशे मेळ्ळे की नेक्स्ट डे वी वील डिस्ट्रिब्यूट द मनी। आतां केन्ना म्हाका दिसता फायनान्स पोजिशन कशें आसा तें फायनान्स हाका खबर आसतलें सगळें। ओके, पूण लास्ट इयरचे ते गणेश जे करपी आसता पळय आयडल करपी ते सुद्दां बेजार जाले आसा सरकार। नॅचरली हे वर्सान वर्स चालू आसा। आनी सदांच आमी फ्रॉम हँडिक्राफ्ट सायड आमी ते इमिजिएट चवथ जाली, लोकांची एप्लिकेशनां घेतली, म्हणजे बाय विदीन 1 month वी आर सबमिटींग द फायल टू द गव्हर्मेंट। बट गव्हर्मेंटा कडच्यान डिले जाता। हय, गव्हर्मेंटा कडल्यान डिले जाता। जवळ 500 सुमार हे आसा आर्टिजन्स आनी 56 लाख सुमार जाता।